दिसा फकाणां चलयल्या तुमी हांगरसून डेली 250 ते 300 लोक हांगरसून अप एंड डावन करता. सीएमांकूच सांगला सीएम एक म्हणा ती कोंकणी आयज येतलो फाल्यां येतलो पावन 6 महिने झाले मरे. 6 महिने जाले. CM सुद्धा येते रे. फाल्यां मत्त म्हाका भीक मागूंक येता मरे. आणि समज आम्ही कितें करपाचें हे पयलीं? आमी एका धांवडून घालतले. आयची प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो मेन कारण म्हटल्यार आमचे आमी जे जमा जाल्या ते सगळे जुया वयले जे जमा जाले ते अंडर द बॅनर ऑफ जुयेकार फॉर न्यू ब्रीज. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली हो जो ब्रीज आतां आमी जो उबो आसा तो ब्रीज फॉर लास्ट 6 months तो आतां सद्या व्हेकलांक बंद आहा. फक्त आमकां येवपाक वचपाक चालू दवरला. चलोन वचपाक हे बॅरिकेड आसा. ओके, तो एक इन्सिडंट जालो आनी त्या इन्सिडंटान पूल कॉलॅप्स जालो. यू कॅन से इट कॉलॅप्स जालो आनी तेन्नाच्यान हो पूल आतां बंद आसा. सो तेन्ना आमचे येयले आमदार येयले. आमदारान आश्वासन दिलें की जो ब्रीज आसा तो बेगींतल्या बेगीन रिपेर जातलो म्हणून. पूण तो तशें जालें ना. 4 महिने जाले, 5 महिने जाले. मागीर यूथ थोडे फ्रस्ट्रेट जाले. आमचे जे यूथ आसा ते फ्रस्ट्रेट जाले बाबा पूल जातलो तरी केन्ना. सो एक 4-5 जाणांचो ग्रूप तयार जालो आनी त्या ग्रुपान फॉलोअप स्टार्ट केले. आमचे PWD आसा थंयच्यान फॉलोअप स्टार्ट केले. फॉलोअप स्टार्ट करून आमकां उत्तरां मेळ्ळीं आयज जातलो, फाल्यां जातलो, फाल्यां जातलो, परवा जातलो. सो आफ्टर सर्टन फॉलोअप्स तो ब्रीज काम स्टार्ट जालें. म्हणजे तुमी पळयता आसतले, तुमी फायट कवरेजूय केला आसतलें की ते मटेरियल जे उडयल्लें आहा पळय ते तेंच्यांनी काय केलें. आनी अशी न्यूज मेळ्ळी की थंयसर 27 लाख रुपया आमकां ह्या रिपेर करपाक पास जाले म्हणून. ओके, 27 लाख रुपया. यू कॅन मेक अ नोट ऑफ दीस. 27 lakhs हेका पास जाले म्हणून. आनी काम स्टार्ट जालें तेजें की एक 15-20 दीस कितें तरी काम केलें तेंच्यांनी. खंयचे तरी वेल्डर हाडले, कितें हाडले आनी काम केलें का स्टार्ट. आतां काम जाल्या उपरांत प्रत्येकाच्या मनान इतकें जाल्लें की पूल हो आतां मागीर व्हेकलांक स्टार्ट जातलो म्हणून, एटलीस्ट फॉर द 2 wheelers. पूण तशें जालें ना. तो आपलो जो हे आसा वेल्डर आसा तो वेल्डरान वेल्डिंग मारलें आपलें सामान कवळें आनी तो गेलो. तो आमकां कोण तो कॉन्ट्रॅक्टरूय याद ना आनी कोण काय ना. मागीर अशें फॉलोअप करता करता म्हणलें ना पूल अजून म्हणलें काम आसा, हे आसा ते आसा आनी म्हणलें ओपन करचें ना आतां. हय म्हणलें कितें इट्स अ फूड ब्रीज म्हणलें आतां तो ओपन करचें ना. तुमी म्हणलें तेचे वयल्यान गाडयो व्हेले आनी तो पूल मोडलो म्हणून. एक्चुली ते आमी गाडयो व्हरोन पूल मोडोंक ना. आतां आमी रावता 2025. ओके, 2025 रावून जर आमच्यो गाडयो आमच्या घरा कडेन पावना जाल्यार आमी आदिवासी खंय रावता कशें तुमकां दिसना? हे आमकां आतां परत कितें म्हणटा ब्रिजाक खंय अजून काम आहा, अजून काम करता. पूण आतां आमचो फ्रेश डिमांड आसा तेका लागूनूच आमी हो बॅनर जो आसा तो आतां हे केला जुयेकार फॉर न्यू ब्रीज. आमकां आतां ही डेड बॉडी आमच्या सगळ्यांच्या म्हणण्यान ही डेड बॉडीचेर आनी पयशे मोडून कांय अर्थ ना. जे 27 लाख रुपया मोडल्या हिची आमी इन्क्वायरी मागता की बाबा ते 27 लाख रुपया खंय मोडल्या. हिची आमी डायरेक्ट सीएमान इन्क्वायरी करची अशें मागता. सीएमान येवचो हांगा आनी पळोवचें बाबा हे 27 लाख रुपयाचें जे काम केलां ते 27 लाख रुपया खंय घातल्या, कितें केलां. आनी मागीर आमी अशीच एक हे RGचे सुप्रिमो आसा मनोज परब तेणें आमकां हेचे कडेन येयलें, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन येयलें. सो रेव्हेन्यू मिनिस्टरान जेन्ना आमी गेले सो अर्जंटली ही हॅज पास्ड ऑर्डर. तेणें सांगलें तेज्या जे आसा कलेक्टराक तूं वचोन थंय हें कर आनी डिजास्टर मॅनेजमेंट अंडर ऑर्डर हें कर म्हणून. सो तेंच्यांनी येयली हांगर येवन इन्क्वायरी केली, सगळे इन्स्पेक्शन केलें, कितें केलें आसा पळय. सो तेंच्यांनी एक सर्टन ऑर्डर पास केली की अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हो झोन जो पडटा हो डिजास्टरा अंडर पडटा. हांगर फ्लड्स येता, इट्स आयलँड, हे आयलँड आसा ह्या डिजास्टराच्या हेचेर पडटा. सो तेंच्यांनी हो ब्रीज पयल्या उपरांत सोमतोच डिक्लेअर केलो इट्स अनफीट. हो चलपाक सुद्दां अनफीट आहा म्हणून. ऑल्दो तेंच्यांनी जे रिपेर आसा पळय ते रिपेर काम केल्लेलें आसा, ते रिपेर करूनय तेंच्यांनी हे अनफीट म्हणून डिक्लेअर केलो. ओके, मागीर आतां आमचे सर्टन फॉलोअप जाले बाबा नवो पूल करतलो, नवो पूल. आतां आमी नव्या पुलाक हे केला. सो आतां कोण मदींचशे कोण कितें म्हणू लागले की तुमी हेका आफयता तेका आफयता, मागीर ते कित्याक ते हेका तेका आफयता, आमी करतले आहले. आमी आतां सगळे जे 40 आमदार आसा, जे ऑपोजिशन पार्टी आसा, जे कोण आसा सगळ्यांक उलो मारता, सगळ्यांनी आमकां येवन हांगा सपोर्ट करचो ह्या नव्या पुलाक. आमचे हे आसा क्लियर कट मागणी आसा की आमकां हो पूल नाकात. आमकां कितें तो नवो पूल जावं आनी तोय बी बेगींतल्या बेगीन. हे आमचे जे हाल जाता पळय हे हाल आमकां कोणाक पळय सगळे गोंयकार पळयता आमचे हाल.
कोण म्हणटा तुम्ही हेका हाडल्यान, कोण म्हणटा किरण कांदोळकाराक हाडल्यान तुमी, मनोज परोवाक हाडल्यान. आमी हेच्या फुडें हाडटले, हेच्या फुडें आमी तांकां न्हू आनी बाकी 40 आमदारांक मागता आनी सगळे जे ऑपोजिशन पार्टी आहा तेंचे कडेन मागता सगळ्यांनी येवचे आमकां सपोर्ट करचो. हेका सगळ्यांनी सपोर्ट कर. कित्याक पळय आमी हालत पळय आमची कशी जाता ती. 2025 आमी रावून आमी आतां चलत येता, चलत वयता. प्रत्येक जाण हांगर केपेबल आहा गाडी घेवपाक. जे हांगर आसा प्रत्येका कडेन गाडयो आसा, 4 व्हिलर आसा, 2 व्हिलर आसा. तेंच्यो गाडयो हांगर कुसता. तुमी पळय जाल्यार करा पळय सगळ्यांनी पळय. थोड्यांनी 4 व्हिलर आपणाच्या हांगर दवरल्या, थोड्यांच्यो वयर कुसतात. हेचेर आतां जो आमदार आसा, जो मंत्री आसा, तो आमकां तेणी एक स्टेटमेंट केलें की कोणी तरी जुया वयल्यो तेंचे वयल्यान गाडयो व्हरताले आनी ती मोडली म्हणून. आतां तुमकां एक सांगता, हांगर एक 7 कोटीची रिटेनिंग वॉल पास जाली. 7 कोटीची रिटेनिंग वॉल पास जाली. जर तुमचे कडेन हांगर हो जर फूड ब्रिज म्हणून लागलेलो आसा, तुमी आतां ती रिटेनिंग वॉल कशी पास केल्या? ते मटेरियल कसो व्हरतलो म्हणून पास केल्यान तुमी? हो आतां सरकाराक हांव डायरेक्ट प्रश्न, आतां आमी फ्रस्ट्रेट जाला. ऑल्दो आमचो पयलीं सरकाराचेर विश्वास आसलो की बाबा सरकार आमचे कडेन करतलो म्हणून हो पुरी. अरे 6 म्हयने जाले आमी आतां हे त्रास काडटा. 6 म्हयने कोण कशें कितें करपाचें आमी? कशें कितें करपाचें तें सांग. आतां चवथ येतली, आमचो हो एकूच सांगल्ल्यान वचपाचो. गणपती आमी कशें व्हरतले? आतां जंय कोणी एक गणपती व्हरपाची जी वाट हे कोणी डिले केले तेका गणपतीत पोवन घेतलो. तेका कोण आहा पळय, कोणी कितें केला तेका गणपतीत पोवन घेतलो. तो आपणाक जावो तसो वयतलो गणपती आनी तेजें कितें आसा तें पोवन घेतलो. आनी दुसरो प्रश्न जो आसा ह्या पुलाचो, ह्या पुलाक जे आमी हे यूथ फुडें सरल्या जे आतां करपाक पळय, जुयेकार अंडर न्यू ब्रिज म्हणपा पळय, तो आमी ब्रिज करूनच घेतले. कोणी आमकां ही चॅलेंज म्हणटा, आमी ही चॅलेंज एक्सेप्ट केली आनी ही चॅलेंज आमी करतले. आमचो देव राष्ट्रोळी आमच्या फाटल्यान आसा, जो आमचो राखणदार आसा, ते आमी करून घेतले. आमी खंयच्या थराक वयतले. आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स इतल्याकूच केला, आमी सीएमा कडेन मागणी करता की बाबा सीएमान येवन आमची हे पोवची, हालत जी आमची जाता पळय ती हालत पोवची. तेणे येवन पोवची आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां हेतूंतल्यान रिलीफ दिवची. काल आमची एक ग्रामसभा आसली. ग्रामसभेन आमी गेले आनी प्रश्न विचारलो आमच्या हेका पंचायतीन, सरपंच, बाबा तुमचे कडल्यान कितें जालां हांगा आमचे जे 6 म्हयने जे आसा, तुमी 6 म्हयन्यान ते कितें केलां काय म्हणटा. ना ती म्हणटा, सरपंच सांगता आमकां, ना आपूण उलयल्या, हेचे कडेन उलयल्या. अरे आमकां तोंडी काय ना, तेंचे कडेन बरयल्लें कांयच ना, कोणाकूच तेंच्यांनी कांयच लेटर करूं ना, कांयच करूं ना. हेच्या पयलीं 2024 आमी एक रेझोल्युशन पास केल्लेलें, आमकां नवो ब्रिज जाय म्हणून, आनी तांकां सांगलेलें तें रेझोल्युशन तुमी आमदाराक धाड म्हणून. ते रेझोल्युशनान तेंच्यांनी फॉलोअप सुद्दां घेवना. म्हणजे कितें आमकां सगळेच जाण जर अशें उडयता जाल्यार कशें जातलें? आनी कितें 1-2 मनशाचो हांगा प्रश्न ना. हांगा कितलेशेच लोक, 250 ते 300 लोक रावता. प्रत्येक जाण केपेबल, थोडे गव्हर्मेंट पोस्टा, सगळे बरे बरे भुरगे हांगर एक बऱ्या कामाक वयता सगळे जाण. अशें न्हू की हांगर आदिवासी बस्ती आसा, कोण आउटसायडर येयला आनी रावता अशें न्हू. हे प्रॉपर गोंयकार, हे स्वाभिमानी गोंयकार, जुयाकार म्हणटा पळय ते आमी स्वाभिमानी आसा हांगर. आमकां कोणाचें हें ना. आमकां एकूच डिमांड आसा, आमचे जो हो ब्रिज आसा आमकां नवो ब्रिज जावचो. आनी आमी आतां परत सांगता तुमकां, जे हे 27 लाख रुपया हेचेर मोडल्या तेजी इन्क्वायरी जावचो. हेजो कोण जो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तेणें जे कितें कितें केलां पळय तें पळय तुमी आतां पळोवंक शकता. जे काम केलां तेका पळय सगळे रस्ट येयला. खंय रस्ट येयला. आतां जर इतले लाख रुपया मोडून जर तुमी काम केलां जाल्यार तेजे वयल्यान गाडी कित्याक धाडिना? हेणी कलेक्टरान ऑर्डर पास केल्या, कलेक्टरान ऑर्डर दाखयल्या की बाबा तेचे वयल्यान गाडी न्हू, तो ब्रिजूच उडया, ब्रिज नवो बांदा म्हणून सांगला. आमचे कडेन सगळे पेपर वर्क केल्लो आसा. तुमकां टायम येयले की सगळे दाखयता आमी. आमी हांगरूच रावचे ना. हेच्या फुडलो कोर्स आमचो. आतां आमी पळय सीएमाक उलो मारला, सीएमान बेगींतल्या बेगीन येवन हांगर हेजें कितें आसा ही सायट पळोवची, कितें जालां, कशें कितें जालां पळय. तेज्या मागीर आमी आतां हेचेर न्हू, आमी हेच्या फुडें जें आसा पळय आमी आझाद मैदानारूय वयतले. आमचो जो बॅनर आसा त्या बॅनरा सकयल आमी आतां जी चॅलेंज म्हणटा पळय ती चॅलेंज आमी घेतल्या आनी ती चॅलेंज आमी कशें करून आमी ती हें करून घेतले. जो ब्रिज आसा पळय आमचो, तो ब्रिज प्रत्येक जाण ब्रिज येतलो. आतां तुमकां कालचे ग्रामसभेचें सांगता. काल ग्रामसभेक जे आसा पळय थंय आमी प्रश्न विचारलो तेन्ना ती सरपंचान आमकां सांगलें की PWD जे सांगता की म्हणटा तो रस्तो पूल करपाक खंय जागो हो सफिशंट ना म्हणटा. आतां तुमकां एक सांगता, 1989 जे 86 जो ब्रिज जालो, 1989 हांगा जागो एक्वायर जाल्लो. थंय 165 जागो एक्वायर जाला. लँडींग जो हें जाता पळय, लँडींग जाता पळय थंयसर ते म्हणटा जागो सफिशंट ना. आमी व्हडलो ब्रिज मागना. आमकां कितें व्हडले हांगा 4 ट्रक 5 ट्रक तसलो ब्रिज आमी मागना. अजून हांव क्लियर कट सांगता, आमी व्हडलो ब्रिज मागना. आमकां असो ब्रिज जाय जो एक 2 व्हिलर आनी एक 4 व्हिलर
आरामशे वयता पळय तसलो ब्रिज जावं. तेका लागून तो 3 मीटर 10 मीटर रस्तो तसलो आमकां ना. हांगर तो 3 मीटर 10 मीटर रस्तो करपाक हांगर घरां दोनूय वाटेन लागलेली आसा. हे वाटेन आनी हे वाटेन दोनूय वाटेन घरां आसा. ती कितें आतां 3 मीटर रस्तो करून ती कितें घरां लोकांची मोडून उडयता? तसलें नाका. असली उडवा उडवीची उत्तरां आमकां दिवं नाकात. कितें करपाचें आसा न्हू तें सारकें हें करून करा. जे सारकें जे हेतून बसता पळय लोकांक कितें पडटा न्हू त्या प्रमाणे करा. लोकांच्या बऱ्याक लागून करा. आज हे 6 म्हयने जे आसा पळय त्रास काडले कोण हेचो हे करतले? लोकांनी हांगर लोन काडून घरां बांदल्या. कित्याक म्हणून बांदलेली? बाबा हांगर थंड बरें आसा वातावरण, आमी हांगर जागल्या, आमचें घर सोडून वचया नाका म्हणून हांगर घरां बांदली. आज जर ही कनेक्टिविटी तुटली नाल्यार आनी हे म्हणटा कितें सरकार म्हणटा लोक खंय गांवांतली घरां सोडटा आनी सिटीनी येवन रावता म्हणटा. अरे जर तुमी अशी कनेक्टिविटी ही तोडून जी सारकी करूं शकना नाल्यार लोक रावचे सोडटले जाल्यार कितें हांगर मरतले हांगर. आतां वर्सांत हांगर फ्लड येता. हे वर्स तरी पावस मातसो कमी आसा म्हणून अजून काय फ्लड येवंक ना. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान ही प्रेस कॉन्फरन्स अशी दाखयली की आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान जो हो आमचो आवाज आसा तो सीएमाच्या काना पर्यंत वचोंक जाय. सीएमान हांगर येवन पळोवंक जाय बाबा आमी हे कसले त्रास काडटा. आमी अशें म्हणिना की तेणी काय करूं ना म्हणून. जी फायल आसा हांव आनी एकटो भुरगो म्हाजो बाबलेश म्हणून सो आमी सीएमा कडेन गेल्ले. तेजो जो जनता दरबार भरता सांखळे थंय वचोन तेणें आमकां नोटूय दिलो. तेणें ना अशें म्हणून ना 1 सेकंदान तेणें नोट बरयलो पूण तेका मे बी रियलिटी खबर आशिना. तो सीएम तो हांगर थंय भोंवता. आमी तेका ब्लेम करिना पूण हो लोकल जो आमदार आसा त्या लोकल आमदारान आमकां एकदां तरी येवन पळोवंक जाय आसलें बाबा कितें आसा काय म्हणून. ना जाल्यार तुजे जे मनीस आसा तुजी पंचायत तुजी आसा तुवें डायरेक्ट करूंक जाय आसलें तांकां बाबा तांकां जी सफिशंट हेल्प जायी पळय ती सफिशंट हेल्प दी म्हणून. ती दिवना आनी आफ्टर 6 मंथ्स तरी सांगता की बाबा तो रिपेर जातलो हे जातलो ते जातलो. पूण आमचे आतां क्लियर कट हे आसा की आमकां हो पूल नाका. आमकां कितें आहा तो नवो पूल जावं. ह्या पुला हे डेड बॉडी मरे. हे डेड बॉडीक तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करता पळय ते डेड बॉडीक इन्व्हेस्टमेंट करून फायदो कितें आसा? कांयच फायदो ना. मेल्लोलो मनशाक हे परत शॉक दिता पूण तो शॉक दिवनूच सारको जायना. आज ते म्हणटले आतां म्हणटले कितें आतां कलेक्टरान ऑर्डर पास केल्या की बाबा हेचे वयल्यान काय व्हरो शकना म्हणून. मदींच कोण म्हणूंक लागलो की बाबा आपूण ती ऑर्डर रिवोक करता तुमी चालू करा म्हणून सांगता पळय येता. म्हणजे ऑर्डरूय हे दिवं शकता आनी ऑर्डरी रिवोकूय करूं शकता. ही आनी कसली हे? हो सरकारूच होच कलेक्टर ऑर्डर दिता की हेच स्ट्रक्चर हेचेर आनी काय करचें ना. हेचेर म्हणटा ते की कॉन्क्रीट मायक्रो कॉन्क्रिटींग करतले म्हणून लागले. कोण तरी तेस्ता येयलो आनी थंय पळोवपाक लागलो. हांव आनी एकटो तो भुरगो आसलो. हांवें ताका विचारलें बाबा कितें जाता रे? ना ये तुम्हारा पुल ये ब्रिज गिरा ना ये हुआ तो टूटा है तो वो ठीक करने को आया म्हणून. ते म्हणलें तूं कितें करतले रे बा? तो म्हणटा कितें आपूण खंय खंय थंय बबल केमिकल कितें घालता खंय थंय तो क्रॅक पडला ते बबल केमिकल. म्हणजे कितें पिशापणाची गजाली आमकां करून सांग पळया. अरे 1-2 मनशां आमचो जिवाचो प्रश्न आहा. हांगर आमची भुरगीं स्कुलाक वयता कितलेशेच भुरगे हांगर हे करता. सो हे इतले जर करून तुमी आतां कशें हे करता? तरी आतां पळय आमी इतलीच मागणी करता. आमची सरकारा कडेन हीच मागणी आहा. टायम एन अगेन हांव म्हणटा की बाबा आमचो ब्रिज एकदाचो हो करून दिया. आमकां दुसरो हे कांयच ना. तुम्ही रिटेनिंग वॉल केल्या वेल एंड गुड बरें केल्या ना म्हणून सांगिना. खरेंच बरें काम केल्या. रस्तो केला पूण म्हणटा आपण 40 लाख रुपया म्हणून रस्तो केलो 7 कोटी म्हणून रिटेनिंग वॉल केली. बाबा आमचो रस्तो पयलींच आसलो. ते पेवर्स ते चेक्का टायल्स घातलेले तेका ते गेल्ले तेजेर आतां परत तेंच्यांनी मेकअप चडयलो. इट्स अ कंटिन्युअस प्रोसेस. गेला म्हणटकूच करूंकूच जाय. सिटींतले रोड तुम्ही डांबार घालून परत सारखे करिना. सो हे आतां भितरले रोड आहा ते चक्का टायल्स गेले म्हणजे पेवर्स घातल्या रिटेनिंग वॉल केली. पूण रिटेनिंग वॉल करता आसतना आमचो हो रस्तो पूल मोडून गेलो मरे. मेन कनेक्टिविटी आसली ती कनेक्टिविटी मोडून गेली. तर सरकारान आतां सरकार म्हणजे आमी आतां डायरेक्ट मुख्यमंत्र्याक उलो मारता. मुख्यमंत्र्यान हेचेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें. जाता नाल्यार हांव तेजे कडेन इतकी मागणी करता ती तेणें हांगर येवन पळोवची बाबा पुलाची परिस्थिती कशी आसा. मागीर तेका खबर आसतली कित्याक गव्हर्नर हांगर येवन गेला. गव्हर्नर जो आसा पयलींचो गव्हर्नर आतां म्हाका दिसता ट्रान्सफर जाली तेजी. तो पयलीं हांगर येवन गेला. तेजो बरो स्वागतूय केला. आमचे मंडळ हांगा पंचायत मंडळ आसलें तेंच्यांनी बरें स्वागत केलां. बरें जेवन गेला. त्या बद्दल आमचे कांयच प्रश्न ना. येवचोच जे कोणी आसा ह्या आयकॉनीक आयलँड म्हणटा आसता पळय येवचेच पळोवंक येवचेच. आमी ना म्हणून सांगना. चवथीक आतां कितलेशेच लोक येता हांगर पळोवपाक. आतां कितें करपाचें म्हणून आतां तुमकां पयलीं सांगलें जे गणपती हाडपाची जे कोणी हें केला तेका गणपती पळोवन घेतलोच. आमचे तेच आसा तो पळोवन घेतलोच तेका कितें आसा पळय हें आमकां हाडयल्या 6 म्हयने आतां करून. पयलींच जर तो रिपेर करून आमकां टायमली ओपन करून दिल्लो नाल्यार आमी इतले हें करचे नासले. पूण आतां 6 म्हयने रावून आतां तुमी म्हणटा आयज करता फाल्यां करता
नाल्यार आमकां आतां तेच सांगलें आमी काल रेझोल्युशन सुद्दां पंचायतीन घेतला आमकां हो रिपेर नाका कितें आसा ते नवो ब्रीज आमची सगळ्यांची एक मतान मागणी आहा काल रेझोल्युशनूय पास केला आनी ते रेझोल्युशन आमी सीएमाक धाड म्हणून सांगला की बाबा आमकां नवो ब्रिजूच जावं किती सांगले पंचायतीन पंचायतीन सांगला आमी ते रेझोल्युशन फॉरवर्ड करता म्हणून सांगला आनी तेच सांगू लागले न्ही की तेंच्यांनी PWDन सांगला खंय तांकां जागो सफिशंट ना आनी हे ना पूण बसोवपी आतां टॅक्नॉलॉजी खंय पावल्या आमी 2025 जगता हांगर खंय रस्तो ना पळय थंय रस्तो करूं शकता गव्हर्मेंट खंयी करूं शकता मागीर ह्या इतल्याशा जाग्यान ते बसोवंक कित्याक शकना आमी म्हणटा तितल्या जागोन जो 165 आमकां जो एक्वायर केल्लो आसा 1989 तो सुद्दां डॉक्युमेंट आमचे कडेन आसा प्लस आमचे जे एक बाबलेश म्हणून आसा ही हॅज डन ऑल दीस वर्क जो तेणी हे केला आसा तेणे तेका एक पंचायतींतल्यान लेटर येयल्लें की बाबा 3 मीटर जागो खंय तुका एडिशनल जावप तेणे जेन्ना ऑफिशियली मागले तुमचे कडल्यान ऑफिशियली धाड आपणाक लेटर की 3 मीटर तेन्नाच्यान तेंच्यांनी तेका कांयच धाडूं ना मागीर तेका एक लेटर येयलें की बाबा ना आमी आसा तितूनच आतां जो पूल जो आसा आपूण आसा तितूनच बसयता म्हणून मागीर आतां खरें कोणाचें मानपाचें आनी खोटें कोणाचें मानपाचें आमच्या वांगडा जस्ट खेळटा लेटर आहा आमचे हय कडेन पळय हे ऑलरेडी आमचे कडेन लेटर आहा डिझास्टर मॅनेजमेंटाचें ना हे जेचे PWD ताका लेटर केला की जागा सफिशियंट ना म्हणून सफिशियंट ना पूण खंयचे सर्वे नंबर ना काय ना खंयचीच सफिशियंट ना तुमकां कित्याक जाय खंयचे सर्वे नंबर दिया न्हू तुमी हेचेर सर्वे नंबर घातलेलो ना हांव तुमकां फॉरवर्ड करता हे परत हार्ड कॉपी दिता तुमकां जाय जाल्यार 60 मीटर हेची आसा कितें सांगू सोदता तुमी आनी हांव आनी आतां कितें आता सांगूं सोदूं? तेणीच ते सांगला ते आमकां सगळ्यांक पटले आणि ह्याच्या फुडें आनी कितें सांगू शकता ना, हांव आतां एकूच सांगूं सोदता आमी आतां 6 म्हयने जाले आमकां कितें टीव्हीर येवन हेजेर फेमस जावपाचें ना आनी आमी एक लोकल मनीस आमकां फेमस जावपाचें ना आयज आमी खरेंच एक गोंयकार काय भायले घाटी तेच म्हाका कळना अरे 6 म्हयने जाले आमी तुमच्या वांगडा प्रेस मिडिया थ्रू तुमकां कळयता हे हांगर हो CM आहा आमदार आहा काय पंचायत आहा काय ना तेच कळना येयल्ले फकाणां चलयल्यान तुमी हांगरसून डेली 250 ते 300 लोक हांगरसून अप एंड डावन करता फाल्यां कडेन आमचे चेडूं सकाळचे इस्कॉला वयता सांजचे फाल्यां ते पडले दर्यान गेले कोण जबाबदार हाका तो CM कितें फकाणां करता काय कितें 6 म्हयने जाले आतां तेज्या फुडें तो MLA न्हिदला आमचो मनोज परब ताका परत रिक्वेस्ट करता बाबा यो लो हांगा बॉम्ब मारता आड्डे मारता ते केन्नाय ते कोणाक सांगूंक शकता कितें फकाणां चलयला तुवें कसलो CM तूं CM जा तुज्या घरा आमी भियाना CM ना CMाकूय सांगला CM एक म्हणा ती कोंकणी आयज येतलो फाल्यां येतलो पावना तशें जाल्यार CMाचे कितके हाडे मोनोज परबान सांगले बाबा यो थंय विजीट कर पळय ते लोकांची हालत कितें जाल्या ती कितें फकाणां करता तुमी 9 फेब्रुवारी 2025 पूल याल्लो हो 60 मीटर तुमकां पूल बांदूंक जायना कसले हे घेवन पडल्यान तुमी बसात जायना हांव तुमी सगळ्या लोकांक एकूच सांगता हे BJP सरकाराक पळय तुमी हांगा हाडल्या फुडल्या वर्सा समज 27 हे पाड पडटली ह्या गोंयाक आमच्या हे म्हाजें फ्रस्ट्रेशन की आमचे चेडूं हांगा वता तो आमदार हांगा डेली अप एंड डावन करिना आमी अप एंड डावन करता हांगा तो सुशेगाद फ्लॅटान आहा थंय आनी जेन्ना मिडियांनी चल्ले ना ते चॅनल मारले रिपेर केले तो येता पळोवंक हांगा तिने एक दीस तरी फक्त एकदाच येयला तो आनी ही आमची पंचायत नासता तेज्या वांगडा कितें करता चल कितें करता ते आमी भियाना आमकां हांगा जगोंक जाय आमकां डेली अप एंड डावन करूंक जाय कोणाक पळय त्रास जाता न्हू तेका कळटा हे खूब जाले हेंचे आयकून घेवचे चल जाता ते करा फाल्यां कडेन आमचे कोण हांगा बरें वायट जालें कोण हे फाल्यां हांगा कोण हांगा हे जालो शीक पडलो काय हाडपाचें आमी म्हाका इतकेंच सांगा फकाणां करता तुमी फकाणां चालू आहा फकाणां खंय जाल्या आख्खे गोंयभर मिडिया फेमस जावपाचें 6 महिने जाले मरे 6 महिने जाले. CM सुद्दां हेचेर येयना फाल्यां मत्त म्हाका भीक मागूंक येता येता मरे मरे, तेन्ना आमच्या दारान पळय येता मरे. आनी समज आमी कितें करपाचें हे पयलीं? आमी एका धांवडून घालतले धांवडून गेले. हांगा घाटी रावलो ना फाल्यां ब्रिज जातलो गोंयकार इतके सगळे रावन हेंचे काय जाय कितें चल्लें हे गोंयान फकाणां करता. फकाणां करता म्हापशेचो बाजार चडला भाजी विकता 5 रुपया 10 रुपया तो चल्ला हो दिसना कितें जावन चल्ला लोक हांगर वयता शिकपले ताका कोण व्हरपाचें सांग पळय फाटीर मारून का तकलेर मारून व्हरो सांगा पळय कोण आफूल येतो म्हणटा म्हाजें भेंड दुखता फाट दुखता कोणाक तरी आफो CM म्हणटलो आपूण सुशेगाद पडला पडला अरे देव मागीर CM येता आमकां चॅक दी हे दी पडल्या उपरांत
त्याच्या पहिली यो न्हू आता या मनोज परबान त्याला कितले फारा रिक्वेस्ट केलो त्याला त्यांनी मनोज परबान येवचो त्यांनी सांगले त्याका 10 फावटी त्याला फोन केलो की बाबा यो आम्ही पळय परत परत सांगतात तो कित्याक गेलो? तो एक गोळ- सीएम काय आणि कोण? तो एक गोळचो म्हणून आम्ही त्यांनी कोण आमकां घाटी? सांगले मरे आमकां घाटल्यान तुझ्या खंय कॉन्स्टिट्यूशन तुला एक हा? लाखाचो हा? एक फकाणा करोडाचो चालल्या मरे पूल केला मरे. येल्ले सा फकाणा ही. हे जाय ना हा? 60 मीटराचो पूल जाय ना सीएम केन्ना एमएलए constitution केलं मरे सांगता तुम्ही. म्हाका सांग एमएलए सांगतात ह्याच्याकडे सीएमाकडे 40 कोटी आता खंय त्या 40 कोटी सांग आम्ही गेले तेन्ना त्यांनी सांगला आमकां 40 कोटी सोमत्यात हाडून दिता आनी करता ते 40 कोटी थंय गेले काय दोरयान बुडले ते आमकां खबर ना करा न्हू पूल हो आता कितली वर्सांची 38 इयर जाली हेका हेची एक्सपायर डेट झाली परत रिचार्ज केलो परत कितले फारा रिचार्ज करता ही बॉडी टोटल डेड जाल्या टोटल आणि कांयच ना उरोंक हेका आणि जेन्ना पळय आमचे पत्रकार परिशद ते आमदार प्रेझेंट आमदार तो सारको लायटली उलयता जोडू कितें काय जावकूच ना ओ चाराण्याचो आठाण्याचो खेळ गो खेळ खंय चल्ला न्हू कितें फकाणां चल्ला हांगर फाल्यां कोण पडलो हे कितें कोण जबाबदार रे कोण बाबा? जबाबदार हेका? फाल्यां तुमी 5,000 बरोवन दी आमकां बाबाची जबाबदारी आमी बिल्लो घेता दिना म्हणचे आणि आम्ही काय ना घाटी खाय जगता हांगा घाटी एकूच रावन कसली येल्लो सुविधा ना आमकां काय 50 सुविधा वर्सां आमी ना? फाटीं पडल्या हे मनोज परबान आमकां हेल्प आणि केलो हेंच्यांनी मरे आमकां लायटी बाप रे. भरपाचें ना आमी आंदोलन सुद्दां करता आमी फाटीं फुडें ना फाटी फुडें सरचें ना. बहिष्कार घालतले वोटिंगेचेर सुद्दां आमी जाता चड करीत कितें जाल्यार. फकाणां चल्ले हे गोंयांत फकाणां आमच्या? करता आमी कितें? कोण घाटी हा हा? मनोज परबान दिल्ली विचार आपल्याला तेका. एवढे शिटी सीएमाक लोक कितले आपल्याला फारा करता फोन मरे. मारलो. बाबा लोकांक यो आनी मेळ तरी आनी कितें ते पळय म्हणून म्हाका दिसना तो एमएलए तेका सांगता का तो एमएलएचे तोंड प्रत्येक फारा तेका कितें सांगलें, जालें फकाणां तेच करता, आयज येता, आमकां. फाल्यां येता खंय ना कोरोना येयल्ल्यान सगळे डब जाल्ले मरे तेन्ना तुमी खंय आसले अशेंच कितें जातलें कितें करतले फक्त बिजी कसले कामाक बिजी हे व्हडले सिरियस इश्यूचेर तुमकां मात पडलेले ना आमी गोंयकार लोकांचे मरे कांयच ना लोकांचे कांयच पळय आमी गोंयकार का घाटी ते सांगा हांव शैलेश अगरवाडेकर ह्याच्या पयलीं तांकां आमी सांगलें की तुमी येवन पळया हो ब्रिज ते पळोवपाक रेडी ना आं आनी आतां आनी एक सांगता की ह्याच्या पयलीं एक अशी गजाल जाल्ली जे आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्ली जे कोणाची तरी गाडी आडयली फक्त 10 मिनटाक लागून कोणी गाडी आडयली एका जाग्यार आनी तेणी आमचे त्याचे कोण तरी मनीस असले पळय ते आमच्या कोलवाच्या पुलीस स्टेशनार पासून तांकां अरेस्ट करपाक लागले त्या भुरग्याक आतां हेंच्यांनी आमचे 6 म्हयने गाडी हांगा आडयल्ली आहा आमी कितें करपाचें आमकां जॉब ना काय ना आमी कितें करपाचें हांगा आमकां काय ना आणि ह्या- सीएमान हेचेर जाता तो ताबडतोब हेचेर विचार करचो हांव नको तेका एमएलएन सांगला काय कितें सांगला ते मनोज परबान तेका सांगला हे म्हाजे सारखे कट या हेका नाल्यार मनोज परबाक हांव हाडटा फुड्यान हांगा आमच्या हांगर ह्या पळय हे पायपलायन उदकाची ही उदकाची पायपलायन फाल्यां जर हो ब्रिज मॉडर्न पडलो जाल्यार आमी 8 दीस उदक नासतना उरतले उदक नासतना रावं येता मनशान न्हू आनी इतके सिरियस इश्यूचेर तुमी इतके लायटली लायटली कळ्य घेता तुम्ही म्हणजे मोडासर रावता लोक पडासर रावता तुम्ही इतकेच सांगा आनी ह्याच्या पयलीं हांगर म्हाजो घर म्हाजो सीएमाक होत सारको हाडसर हो पडाचो लोक मोडासर रावता हांगर पयलीं फ्लड येयल्लो पळय तू फ्लड येयल्लो पळय तेन्ना आमकां उदक हितूंतल्यान दूशीत येवपाक लागलें उदक 3 दीस पूण एक गोवोरमेंटान सुद्दां आमकां उदक दिवंक ना तेन्ना ब्रिज ओपन आसलो हो आं आनी आतां हो ब्रिज मोडल्या उपरांत आमकां उदक हाडून दिताले भितून हेंकां येवन पळोवपाक जायना हो ब्रिज सादो ना आतां सांगचें म्हणल्यार कितें आतां आमकां ती कोणाक करचो ना अपेक्षा ना आमची पंचायतूय करतली म्हण आमकां आमकां आशा ना. फक्त सीएमाक वचूं आमकां पंचायतूय करतली म्हण आशा ना एमएलएचो जाल्यार आमचो विश्वासूच गेला तो आसोन आनी नासोन कांयच फायदो ना हांव डायरेक्ट सांगता मिडिया थ्रू आतां केले जाल्यार मातशें सीएमा आमी एक 8-10 दीस दितले तेका खरें हांगा लोकांची जिवाची पर्वा आहा जाल्यार तेणी करपाचें जाल्यार फुडले कितें स्टेप घेवंक जाय ते आमी गांवकार घेतले हे हांव इतकेंच सांगता आनी फाल्यां खंय मात ह्या ब्रिजा वरसून कितें जालें जाल्यार हेका सर्वश्री गोवा गव्हर्मेंट जबाबदार आसतलो एमएलए जबाबदार आसतलो आनी आमची विलेज पंचायत नादोरा जबाबदार आसतली सांगप म्हटल्यार कितें हांव सांखळीचें सीएम आमचो सांखळीचो जेन्ना सीएम म्हणजे लाकडी ब्रिज जेन्ना तो बरो इम्प्रूव करून माशेलान वचपाक जे इतले लागीं हें करता तेन्ना हांव सीएमा कडेन मागता की आमचो हो येदोसो ब्रिज आसा आनी 30-40 घरां आसा त्या जाग्यान ह्या इतल्या ब्रिजाक आमचे तेणी काम करून दिवचें बेगीतल्या बेगीन आनी जशें तो इम्प्रुवमेंट आपले म्हणटा की असो आपूण डेव्हलपमेंट केलें हें डेव्हलपमेंट केलें तें डेव्हलपमेंट केलें बरें मान्य करता आमी आमकां आतां 7 कोटीचे रिटेनिंग वॉल दिलें प्लस आमकां हें दिलो रस्तो दिलो तशेंच आतां हांव मागता की आमचो पूल बेगीतल्या बेगीन जावचो हे सीएमा कडेन म्हाजें मागणें आसा कळकळीची विनंती आसा की आमकां कारण की म्हाजो घोव आमी इलेक्ट्रीक गाडी घेतल्या सो आमकां आतां इलेक्ट्रीक म्हणजे गाडी आमकां चार्जींग करची पडली सो आमकां चार्जींग करपाक आमकां दुसऱ्यांचे घरान वयचें पडटा हांगासल्यान म्हाजो घोव कितले किलोमिटर
चिमलधाम 2 किलोमीटर हा तितले किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर चलत वता हांगासल्यान थंयच्यान चलत हांगा येता हांगासल्यान परत थंय वता थंयच्यान मागीर तो गाडी घेवन वता आनी चार्जिंग करपाक आमकां डेली दुसऱ्यांचें तोंड पळोवचें पडटा म्हणजे भीक मागची पडटा आनी ह्या पुला खातीर आमी अनाथ जाल्या बेवारस म्हणटा पळय तशी जाल्या तेन्ना म्हाजे सीएमा कडेन इतलेच कळकळीची विनंती आसा तेका लागून तेणी बेगींतल्या बेगीन आमच्या पुलाचें डिसिजन घेवचें आनी तो हांगा येवन आमकां पळोवन तेणी वचचें इतलीच माझी मागणी आसा म्हणजे तुमची स्वतःची इलेक्ट्रिक गाडी असून तुमच्या स्वतःच्या घरान तुमका चार्ज करूंक मेळना दुसऱ्याच्या घरान वचून चार्ज करचे पडटा कित्याक हो ब्रिज बंद आसा भीक म्हणून मागची पडटा चार्जिंगाक आमकां भीक मागची म्हाज्या घोवा वयल्यान हांव सांगता कारण की म्हाका इतले म्हाज्या घोवाची म्हाका खूब काकूट दिसता हांगासल्यान थंय 2 किलोमीटर तो चलत वता हेका लागून हांव खरेंच सरा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन आमचो तेणी पूल येवन पळोवचें आमचे कशें हाल जाल्या ते आनी करचें कितें ते धन्यवाद. एक प्रश्न की आता इतले वेळा तुम्ही रस्त्याचेर येयल्या ओके फाटल्या 5-6 महिन्या पयलीं पासून तुम्ही रस्त्याचेर येयले तुम्ही आवाज रेज केलो की 38 वर्साचो जो तुमचो जो ब्रिज आसा तो सारको मोडीक पडलेलो आसा ह्या ब्रिजाचे जे आसा पळय सगळे लिव्हर किडनी बिडनी सगळे गेल्ले आसा ओके लिव्हर किडनी बीन सगळे गेल्ले आसा डेड बॉडी जाल्ली आसा ओके जाल्यार कित्या खातीर सरकार तुमचा आवाज अजून मेरेन आयकना इतले वेळा तुम्ही भायर सरले आवाज रेज केलो आमदारा मेरेन तुमचो आवाज कित्याक पावना कितें खंय शिरकालां हें सगळें म्हाका तरी अशें दिसता की आमदाराक समज खरेंच तेवूय बी कितें आमदारान जाय हेंची इन्वॉल्व जालें ना आमदाराक समज हे खरेंच आमच्या ब्रिजाचेर लोकांचे पडलेले न्हू आयज आमदार घरा न्हिदचो नासलो आयज आमदाराचें कितें हांगा कॉन्स्टिट्यूशना मान एक रिटर्निंग वॉलांनी पेपर्स केलाय न्ही ते हांव ना म्हणिना केलाय न्ही पूण जेन्ना ताका आमी क्वेश्चन करता पुला बद्दल विचारता वो ते रिटर्निंग वॉलाचे आनी हेजे सांगता पेपर अरे बाबा तुका विचारता कितें तूं सांगताय कितें आमकां हो पूल लावंक मरे पुलाक लागून आमी झडटा मरे हांगा गणेश चतुर्थीच्या टायमार आमी पळयलो की आता जुवे गांव जो आसा इतलो फेमस आसा चित्रां करपाक हे भरपूर, खूप famous करपाक आसा. आमदार केन्नाच गणपती पळोवपाक येवंक ना कोणे हांवें जाल्यार ताका केन्ना पळोवंक ना हांवें जाल्यार केन्ना ना पळोवंक घरा मातशें पयस आहा न्हू मे बी तो चलोन येवचो पडटा म्हणून येवंक नासतलो थोडे केन्ना. जाण चलोन येवचें पडटा अशें म्हणून घरा हांगाल्यान 700 मीटर पयस आहा आणि ती 700 मिटराक लागून मे बी तो येनासतलो हांगा लागीं एक घर ना हांगा 300 मीटर जाल्या उपरांत घरा स्टार्ट जाल्या नाल्यार तुमी वचोन पळोवंक शकता लोकांनी पयलें आसता लोकांक सांगपाची गरज ना तर लोकांनी पळोवचें सुद्दां आतां सुद्दां मिडियान मुद्दाम वचोन दाखोवचें तांकां की घरा खंयसून स्टार्ट जाता ती आनी 700 मीटर घरा आनी तो बाबा हांगाल्यान चलोन घेवन पिशव्यो घेवन वयता फाटल्या एका मिडियार तेणें हें दिल्लें स्टेटमेंट दिल्लो की आपल्याक कितको त्रास जाता तो 4 फावटी तो दिसाक सकाळचो हांगा येता 4 फावटी खंयच्या भुरग्याक पावपाक आनीक कोणाक पावपाक पूण इतको 700 मीटर चलप म्हटल्यार फकाणां हे न्हू एक ब्रिज आमकां पास जाल्लो 2016 जो माजी आमदार आसलो किरण कांदोळकर हे पास करून घेतलेलो ब्रिज हांगा इन्स्पेक्शनां जाल्ली सर्टन इन्स्पेक्शन्स जाल्ले आनी फायल ती फायनान्शियल अप्रुवलाक बीत गेल्ली म्हणून तेजो मागीर 2017 जेन्ना तो इलेक्शन आसलो पळय तेच्या मागीर आमी थोडे कोण फॉलोअप करताले त्या ब्रिजाक पूण त्या जे आमदारान आसा पळय तेजे कांयच फुडें केलें ना आनी ती फायल स्क्रॅप केली तीच जर फायल आमची फुडें काडून ती केल्ले आयज आमकां जो पूल आसतलो म्हणजे अशें दिसून येता की करपाचे हे फक्त मनान आसूंक जाय तेजे मनान नासलें न्हू हे करपाचें आता म्हणून आयज ही व्हडली ट्रेजेडी जाली की आमकां हे आतां अशें आदिवासी कशें जगपाचें पडटा आता तुम्ही म्हटलं की रिनोव्हेशना खातीर 27 लाख मोडले ऑलमोस्ट 27 लाख म्हणजे ऑलमोस्ट अर्धो ब्रिज न्यू बांधला कशें तशेंच कितें जालें न्हू आतां 50 लाखान आमकां कितें व्हडलो हेचो नाका आसलो तितलो ब्रिज आतां बांदला हांव हांव मातसो आवले ना येते 10 चॅनल मारल्या वेल्डिंग केलें एक 10-15 दीस काम केलें ते तितून म्हाका दिसता 27 लाख जाले दिसता अशेंच म्हणचे पडले न्हू 27 लाख आनी 13 लाख घाली जाल्यार एक 14 लाख घाली जाल्यार आमी न्यू ब्रिज जाता पूण कितें कारण आसा की कॉन्क्रीट ब्रिज बांदपाक खंय अडखळ येता हांकां आतां कांयच कळना कोण आमकां आतां तेच कळना न्हू ते कोण फिल्डारूच येवना फिल्डार येनासतना सगळे जाण आतां आपूण हे सांगता आतां आमकां तेच सांगलें न्हू तुमकां की पंचायतीन जे काल आमी विचारले ती सांगता लँड एक्विजिशन जावंक थंय खंय जायना 3 मिटराचो खंय रस्तो जावो हे जावो अरे म्हाका सांग आतां तुजी एक कनेक्टिविटी हांगर जर आतां ही बरी जर मोडलेली आतां आमी म्हणटा अशें धरून चलया हो तर आतां आमकां चलपाक उरला जर हो मोडलेलो नाल्यार सरकार हेच करतले आसले ना तेवूय तुमकां एकूच हांव स्टॉप करता एकूच सांगता आतां आमी हांगा ह्या पुलार उबे आहा पूण हो पूल आमी सेफ ना हो आतां सुद्दां डॅमेज जावन आमी पोना पडोंक शकता तेवूय सांगता
माझे फुल सेफ ना कितें आता हेच्या फुडें आता इतल्यांदा तुम्ही आवाज रेस केलो, इतल्यांदा तुम्ही सरकारा मेरेन पावयले, सरकार खंयच तुमचे आयकोन घेना, ना, आयकून आमदार घेत ना, आयकोन घेना, ना, तुम्ही घेत आता ना. जशें म्हणले सीएमा मेरेन तुम्ही सांगले, खंयचीच कन्सर्न ऑथॉरिटी आयकोन घेना. आता तुम्ही गांवच्या लोकांक सांगले की पंचायत सारखी फेल जाल्या म्हटले तुम्ही. complete ओके, fail जाले. इन फ्युचर आता कितें प्लॅन तुमचो, कितें करतले तुम्ही? आता गणेश चतुर्थी लागीं पावले, लोक सारको बिझी आसतलो आपल्या सामाना खातीर, कशे तरेन मॅनेज जातले हे सगळें? पळय आता सध्या जो आम्ही ग्रुप केला, जो म्हणजे ग्रुप इन सेन्स इट्स ऑल सगळ्यांक वेलकम हा, फुल जुयेकार आयकून आहा. जुयेकार फॉर न्यू ब्रिज ह्या बॅनरा सकयलूच आमी आतां फुडले कितें जे स्टेप आतां आमी सांगले पळय तुमकां, आतां आमी सध्या हेचेर येयल्या, पूण आमकां तुमी हे करूं नाका, मजबूर करूं नाका रस्त्यार देवपाक लागून. आमी रस्त्यार देवपाकूय फाटीं फुडें सरचे ना. जे मोर्चा कोणाचेर व्हरपाक जाय पळय, भले आमी 4-5 जाण आसूं, उडोवन आमकां खंय भितर उडयता, खंय ना, बसयता, आणि कितें दुसरे आम्ही आमच्या करता गोयचे करूं. जे आमचे भावा त्यांची आमची सगळे मदत घेतली की आमकां हेल्प करा हे मोर्चाक लागून म्हणून आणि आमकां पुलाक लागून आणि हे एक करचें. आणि एक माझा एक मेन पॉयंट सांगता तुमकां, म्हटल्यार आता चडशे आमी पळयता की कितें जालें की आमचे भंडारी सगळे भंडारी जे आहात समाज तो फुडें सरता, पूण आता एक तुमकां खबर आसचें ना, एक लोकांकूय खबर आसचें ना की ह्या गांवांत रावता पळय सगळो लोक भंडारी आसा. आता भंडारी समाजान आमकां ह्या टायमार सपोर्ट करपाक जाय, कित्याक हांगा तेंच्या मिटिंग्यो सुद्दां घेतलेल्यो आहा हेच्या पयलीं, आनी ते आतां तेंच्यानी आतां फुडें सरून आमकां सपोर्ट करपाक जाय ह्या टायमार. आतां सपोर्ट करता जाल्यार कांयच फायदो ना. आमी कसले भंडारी उरले नाल्यार गोवान लोक करतलेच, पूण हातून आमकां स्पेशल भंडारी लोकांनी करपाक जाय. माझं एकूच पॉयंट हा, आम्ही बाबूश मुन्शीराजाकडे केलं, त्यांनी आमकां ताबडतोब हेल्प केलो. हांव तेका थँक्यू, देव बरें करूं. इतके तेणी आमकां ताबडतोब धाडले, आपले मनीस धाडले इन्स्पेक्शन करपाक की हो टोटली डेड बॉडी आहा म्हणून. आणि तेचे एक सुद्दां सांगता, लेटर. विरेश या बोरकार येऊन माझं- गेला. माझे विरेश इतके बोरकार बाबूश मुन्शीराजा देव बरें करूं. आणि विरेश बोरकर स्वतः येऊन गेल्लो हांगा पूल पळोवन, हो आमची ती हालत पळोवन विरेश बोरकर येऊन पळोवन गेला हांगा. आता आमचे रुलींग आसा पळय, आता परत एकदा सांगता तुमकां, परत एकदा अपील करता, हे 40 आमदारांक अपील करता, आणि जे ऑपोजिशन पार्टी आसा, जे ऑपोजिशन जे आमचो MP आसतले, MP सुद्धा हांगर येता, MP सुद्धा भंडारी समाज जाता, तेणी पळय जशें म्हटले तो सुद्धा येयल्ले. फाटले फावटी येवन आश्वासन आमकां दिल्ले की आमची एक शाळा आहा भितर, तुमी मे बी केन्ना पावले आसतले जाल्यार खबर ना, एक शाळा आसा थंय आमकां एक असेंब्ली पॉयंट म्हणून बांदून दिता म्हणून लागलो. 2019 कित्याक ते flood पळोवन तेणी, flood पळोवन येयले मग तेव्हा मातसो पण स्टॉप करता, तो फक्त पुलार येयला, फुडें पावूंक ना. टायम ना म्हणून लागलो हेंका खंय इतको हे बिजी आसता गो, हांगा इतको फ्लड जाला, इतके आमी डॅमेज आनी आपणाक भाऊ पाया पडटा, आमकां टायम ना, मागीर तुमकां येवन आपूण पळयता. तुमकां एक बरी शाळा आयज जाली 10 वर्सां, आमचो श्रीपाद भाऊ येवन गेला, 10 वर्सां जाली हांगा कांयच ना, दिसोकूच ना तो. आनी असले लोक आमकां जाय हितून राजनिती. माझं इतकं कट गोंयच्या लोकांक पळय, चिता बाबा तुम्ही चिता, ही आमची हालत, फाल्यां तुमची ही फाल्यां हालत. तीच जातली. तुम्ही जर आज आमकां सपोर्ट करिना, फाल्यां तुमचो तोच टायम येतलो. तेच- तुमकां विश्वास धरा तुम्ही. एकूच आमच्या गोयच्या लोकांक माझ्या हात जोडून विनंती आहे, कित्याक आमच्या गोयच्या लोकांक हात जोडटा खरेंच, कित्याक हांकां MLA हात जोडून जोडून आमी थकले, हे काय कामाचेच ना. तुम्ही आमकां सपोर्ट करा, फाल्यां कळ्ळें आयज तुम्ही आमकां पुलाक लागून सपोर्ट करीत न्हू, आमी तुमकां आश्वासन दिता, जेन्ना तुमचो केन्ना प्रॉब्लम आसले आमी स्वता येता तुमकां हेल्प करपाक. पूण आख्खे गोंय पेट ह्या पुलाक लागून, कित्याक हो पूल असो आहा की कोणायचो जीव वचूंक शकता. मनोज परवान आमकां ते दीस सांगला त्या मिडिया, हो पूल आमी आतां उबो रावला पूण हो सेफ ना, हो केन्नाय डॅमेज जावंक शकता. तो बाबडो 3-4 जाग्यार इन्स्पेक्शन करून गेला जाणा. तेन्ना गोंयच्या लोकांक एकूच आव्हान करता, आमकां मातशी मदत करा, आमकां सपोर्ट करा आनी हो न्यू ब्रिज बांदपाक आमकां हेल्प करा. इतकेंच सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. आता हो ब्रिज हो 1986 सिमेंट हे, हेका आतांचे बबल्स हे जातले काय कितें हांव नकळो, ते सांगता जाल्यार जावं शकता मे बी तेंचे जर अशें आसलें. आता एक क्रॅक जाल्ले हे पळय, हे सगळें फूल क्रॅक गेला आणि आता फूल ओपन जाल्लो आहा, तुमीच पळया. ह्यो आमी गाडयो थोड्यो बाबड्यांनी आता त्रास काडपाक पळय, कोण बाबड्या कडेन 2 गाडयो आहा तेणी एक हांगर दवरल्या, ह्यो थोड्यांच्यो थोड्योच गाडयो आहा, कित्याक इतक्यो काय पयसो ना कोणा कडेन की 4 गाडयो घेवन भितून दवरूं शकता. पार्किंगेकूय तुमकां हांगासर प्रॉब्लेम जाता, म्हणजे गाडयो हांगासर लावच्यो पडटा आणि त्या सायडीक वयचें पडलें क्रॉस करून, आनी वारो येयल्या उपरांत आमकां भंय दिसता चलोन वचपाक त्या ब्रिजाचेर सून. म्हणजे फुल जो फ्लोरिंग आहा तो हालता. आणि चलताना स्वता पूल कितको हे जाता पळय, व्हायब्रेट जाता, तुमी आत्तां पळयल्यात फूल व्हायब्रेशन जाता एका ब्रिजाचेर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.